मागाच्या भावनां बहिणो मार्काच्या वंजलांत अध्याय 4 बोल ईस आनी 1 देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवटचो कळसेपंदा वा काठेपंदा दवरूंक वेग, तो हाड दिवटीनेर दवरचो न्हय वेग. कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना, गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयल्या करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसात तो आयकोंक. क्रिस्ततेच्या मोगाच्या भावन बहिणो, जेजू आम्हा समेस्तांक उजवाडाची भुरगीं जावंक आपयता. एक दिवो कशें हेरांक उजवाड दिवंक शकता, आमी जेजूचे पाटलावदारांनी असलोच उजवाड हेरां थंय फांकोंक जेजू आज आमकां आपणे दिता. आधुनीक संवसारार आमी एक दिश्ट गेल्यार आमी पळयता सदांच जावन आमकां काळोख दिसता, बरोसो ना तशें दिसता. तें जावन आयची राजकीय परिस्थिती पळयता आसतना आमचे मुखेली आमच्या भारतांत आमच्या परजेक बरें करचें तितलें आमकां दिसना. निराशा आमकां तरेकटीन भोगता आनी ह्या वेळार प्रत्येक जावन आमी पळयता थोडे बरे मनीस आसात उजवाड दिवचे तसले. तकल्याक सांगचें जाल्यार आतांचो दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवाल, ताच्या विशयांत आमी मस्त बरे संगती आयकता. थंयसर फाटल्या 5 वर्सांनी ताणें मस्त बरीं कामां केल्यात. ताच्या आडळितांत मस्त सुदारण ताणें हाडलां. प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांक सरकारी इस्कॉलांनी शिकोवंक इस्कॉलां आनी ताणें सुबीत तसंत बरें करून बांदून हाडल्यांत आनी ताचें रिजल्टय बरें येवंक सुरू जालां. पिडेस्त जावन वळवळच्या लोकांक थंयसर बरो आस्पत्र्यो ह्या क्लिनिकां ताणें आसा केल्यांत आनी फ्री तांकां मेडिसीन थंयसर वखद आनी इतर सवलत्यो मेळटात. तशेंच आमी आयकल्या प्रमाणे थंयसर पयलीं करचें जाल्यार स्त्रियांक फ्री पयलीं करूंक ताणें अवकाश आसा केला. तशेंच लोकांक जाय पुरतें उदक आनी वीज सकती ताणें उण्या दरेर लोकांक मेळचें बरें केलां. बस्त वापुरबायची कामां थंयसर दिल्ली सरकारान केल्यात म्हूण आयकता आसतना आमकां व्हडलो संतोश भोगता. असलोच मुख्यमंत्री आमकां सगळ्या भारताक एक प्रधानमंत्री जावन येवं दी म्हणून तशें आमकां भोगता. तर आज देवाचें उतर जेजू म्हणटा, आमी अशेंच हेरां थंय उजवाड हाडूंक जाय. कसो आमी हेरांक उजवाड हाडचो? कोण एकल्या भयण आमच्या आश्रमाक आयली, ती तिच्या जिणे विशयांत आमकां सांगताली. ती 5 जाणां भुरगीं बापाय बेगीन अंतरलो. ती मलगडी भयण जावन आसली. तिणें बिडयो बांदून काम करून तिच्या धाकट्या भावांक भयणीक बरें करून शिकप दिलें. तांचे पैकी ती म्हणटा एकलो भाव तिचो CA जावन परगांवांत बरें काम करून आसा आनी एकलो तिचो भाव MBA करून परगांवांत बरें काम करून आसा. तशेंच तिच्यो धाकट्यो भयणी परगांवांत प्रत्येक जावन डिग्री संपवन बऱ्या कामार ती आसात आनी व्हडलो संतोश ती उचारता. हें जावन आसा मोगाच्या भावन भयणो उजवाडाचें काम. प्रत्येक जावन आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत असली बरीं कामां आमी करता आसतना जेजूचोच उजवाड आमी हेरां थंय प्रसार करता. सांप्रो एका फिरगजेंत एक फिरगज ह्या जाग त्या फिरगजेची समिक्षा करून केदळां गरजेवंतां थंय पावता. सांप्रो सबार जाण पिडेस्त कश्ट जातात तसल्यांक पावती सवलत उदक सोद दिता, ह्या पयशांची कुमक करता. ह्या फिरगजेंत थोडीं घर नासतना आसूंक पुरो तसल्यांक घरां बांदूंक येवजण घालता. ह्या
भुरग्याचे थोडी भुरगीं शिकोवंक कश्ट जाता जावन पुरो तसल्यांक तांचे पीस बांदून तांकां कुमो करता उंचल्यान शिकाप जोडून कुमो करता. तशेंच आमी पळयता ह्या दिसांनी मस्त आमच्या भुरग्यांनी तरणाटे आसात बरें काम मेळना तसल्यांक बरें काम मेळोवंक तांकां सलाह दिता आनी मार्गदर्शन दिता. तशेंच आमी पळयता सबार जाणां सरीक पडून आसता बरी सरीक मेळना. आमचे थंय मस्त जण युवा जण आसात शिकापुणे शिकल्यात तसल्यांक बरी जिणी सांगाती मेळना. तांच्या कश्टांक तांच्या समस्यांक आमी स्पंदन करून तांकां एक बरी वाट दाखयल्यार आमी सारकी उजवाडाची भुरगीं जाता. त्या पासत आमच्या भोंवतणी एक दिश्ट आमी घालीत जाल्यार लोक सबार तरांनी कश्ट जाता. तांकां मानसीक तरान या थोडे फावटी बरी भलायकी नासतना या आर्थीक समस्या आसून विविध समस्यांनी कश्ट जाता वळवळटा. तसल्या कश्टांक आमी स्पंदन करता आसतना मोगाच्या भावन भयणो आनी पावत मार्गदर्शन तांकां दिता आसतना आमी उजवाडाची भुरगीं जाता. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अध्याय 7 वळ 18 आनी 19 असं सांगता. प्रत्येक जावन दावीद राय म्हणटा सरेस्वरा म्हज्या धन्या तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें. दावीद राय देवा मुखार तो उसारता हांव कोण. हांव एक ल्हानसो व्यक्ती जावन आसलो. हांव एक दुबळ्या कुटुंबांत आसलो. हांव एक गवळी जावन आसलो. तुवें म्हाका आज एक राय केलाय. तुवें म्हाका आशिर्वाद दिलाय. सबार देयांनी भरलाय. वैमगाच्या भावन भयणो आमचेय चिंताप दावीद राया बरी सांग जाय. जर तर देवान आमकां विविध बेसावांनी भरला. सबार तालेंतां तेणी आमकां दिल्यात आनी ती तालेंतां प्रत्येक जावन हेरांच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक प्रयत्न करचो. आनी केदाळ आमी हेरांच्या जिवितांत हेरांक बरें करूंक हेरांक आदार दिवंक आमी मुखार सरता. खंडीत जावन देवाचो जेजूचो उजवाड तांच्या जिवितांत आमी हाडटा. तशेंच करूंक जाय जाली कृपा